प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 12वो विसवोर वोड 28 ते 34 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 12 वर्सेस 28 to 34. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान तांचे वाड विवाद चलतात ते आयकून आनी जेजून काय बरे भाशेन जबाब दिलो ते पळोवन ताचे कडेन विचारलें, सगल्या परस एकदम म्हत्वाची आज्ञा ती खंयची? जेजून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ती ही, आयक इस्रायला, आमचो देव तो सर्वेस्पोर, एकलोच तो सर्वेस्पोर, आनी सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या जिवान, सगल्या तुज्या मनान आनी सगले तुजे सोक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. दुसरी ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हांचे परस म्हत्वाची आनीक हेर दुसरी आज्ञा ना. आनी धर्मशास्त्र्यान ताका म्हणलें, बरें आसा गुरुजी, तुवें सांगलें तें खरें. तो एकलोच आनी ताचे भायर आनीक हेर दुसरें ना. खरेंच सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या जिवान, सगले शोकतेन ताचो मोग करप आनी आमचो करता तसोच आमच्या पेल्याचो करप सगळ्या संपूर्ण आनी बलिदाना परस एकदम अदीक वर्तें. ताणें शाणेपणान प्रतिपाल केलो म्हूण पळोवन जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांत हांव पयस न्हय. आनी त्या फुडें कसलोच प्रश्न ताका घालूंक कोणाकूच काळीज जायना जालें. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जे शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू व्हडती आज्ञा ती खंयची ह्याचेर तो आमकां शिकवण दिता. आनी अशें कित्याक घडलें काय? कित्याक भाव भयणीनो, तांचुल्लो एक धर्मशास्त्री म्हणटा जो कोण देवाचें उतर शिकयतालो, तांकां उतर ते जाणो आसले, तो येता जेजू कडेन म्हणटा, सगल्या परस एकदम म्हत्वाची आज्ञा ती खंयची? सगल्या परस एकदम म्हत्वाची आज्ञा ती खंयची? आनी भाव भयणीनो, हो धर्मशास्त्री जो येयल्लो जेजूक प्रश्न विचारपाक, तो येवंक ना जेजू कडसून कितें शिकपाक, तो येयल्लो जेजूक पोत्तून त्रासान घालपाक. कित्याक हे धर्मशास्त्री, फारिझेव, हे याज्ञीक ते फकत चिंताले कशे भाशेन जेजूक फसोवपाक, कशे भाशेन जेजूक एक प्रश्न विचारपाक आनी तो जो कोण जबाब दिता ताजेर ताका त्रासान उडोवपाक. पूण जेजू भाव भयणीनो एकदम हुशार आसलो, ताका देवाची जाणवाय आसली. म्हणटच जेन्ना हो धर्मशास्त्री जेजू कडेन येता आनी विचारता, सगल्या परस एकदम म्हत्वाची आज्ञा ती खंयची? जेजू म्हणटा, पवित्र पुस्तकाचेर कितें बरयलां? भाव भयणीनो, हो धर्मशास्त्री जाणो आसलो कितें बरयलां तें. म्हणटच जेजू आतां ताका तेंच सांगता. तो म्हणटा, पयली आज्ञा ही, आमचो देव तो सोरेस्पोर, एकलोच तो सोरेस्पोर, आनी सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या जिवान, सगल्या तुज्या मनान आनी सगल्या तुज्या शक्तीन सोरेस्पोरा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. ताचे फुडें दुसरी सांगता, तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हाचे परस म्हत्वाची आनीक हेर दुसरी आज्ञा ना. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून हें सांगलेलें, लोक जाणो आसलो, कित्याक मोइजेच्या कायद्या प्रमाणे हेंच सांगलेलें की आमी देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक जाय म्हणून. पूण भाव भयणीनो, त्या वेळार लोकांक सगली जी आज्ञा देवान दिल्ली ती देवाचो मोग करपाक जायना जालें, आपल्या पेल्याचो मोग करपाक जायना जालें. कित्याक त्या वेळार जेजू आजून खुर्सार वचोंक नासलो आनी पवित्र आत्मो आजून मनशा मदें रावपाक येवंक नासलो. म्हणटच जेन्ना जेजू मेलो, पुनरुज्जीवन जालो, स्वर्गीच्या बापाच्या उजव्याक गेलो आनी बसलो, आनी तेज्या उपरांत ताणें पवित्र आत्मो धाडलो, तेन्नाथान जो कोण जेजूचे बाबार धरूंक लागलो ताका देव पवित्र आत्मो दिवंक शकलो. आनी भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या आदारान, पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमच्यान देवाचो मोग करूंक जाता, आमच्या पेल्याचो, आमच्या दुस्मानाचो पसून मोग करूंक जाता. कित्याक भाव भयणीनो,
पवित्र आत्म्या उदेशी देव आमचे भितर आपलो मेर नासलेलो मोग रोयता. हीज अनकंडिशनल लव, आगापे लव, वन सायडेड लव. म्हणटच जेन्ना देव आमचो इतलो मोग करता आनी तो मोग आमचे भितर आमच्या आत्म्यान पवित्र आत्म्या उदेशी ओतयता, वो मोग देवान म्हजे भितर ओतूंक जाता, भावार्थी मदें भितर ओतूंक जाता फकत पवित्र आत्म्या उदेशी. आमकां पवित्र आत्मो मेळोंक ना जाल्यार, आमी खरेपणी जेजूचेर बावाट धरून एक नुय रोचना जावंक ना जाल्यार आमकां पवित्र आत्मो केन्नाच मेळचो ना. आमी केन्नाच देवाचो मोग अनुभवूंक पावचे ना आनी आमी खरे भाशेन देवाचो मोग करपाक, ताचें उतर पाडूंक आनी आमच्या पेल्याचो मोग करूंक आमी केन्नाच पावचे ना. तर आयज भाव भयणीनो, आमी खरेपणी आतां ह्या नव्या काळार, ह्या नव्या करारान आमी खरेपणी देवाचो मोग करूंक जाय जाल्यार जेजू आमकां सांगता की तुमी म्हजो मोग करशात जाल्यार तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यात, तुमी म्हजें उतर पाळटल्यात. तुमी फकत उतर आयकोन तें फकत तुमच्या कानान आयकून तें सोडचे नात, तुमी तें उतर पाळटल्यात, कोत्तल्यात. म्हणटच आयज भाव भयणीनो, आमी तें उतर करूंक जाय जाल्यार जुवाची पयली चीट 4:19 आमकां सांगता की आमी देवाचो मोग कोत्ता कित्याक ताणें आमचो मोग पयलो केलो. भाव भयणीनो, देवान आमचो मोग पयलो केलो जेजू वरवीं आनी ताणें मोग केला म्हणून आमी ताचेर बावार धरला म्हणून देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आतां पवित्र आत्मो आमचे भितर जियेता आनी आमची कूड आतां पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाता. देव आमचे भितर आपलो मोग ओतयता आनी हो मोग आमी अनुभवला म्हणून आतां आमच्यान देवाचें उतर पाडूंक जाता, देवाचो मोग करूंक जाता, आमच्या पेल्याचो, आमच्या दुस्मानाचो पासून आमी आमच्यान मोग करूंक जाता. तर आयज भाव भयणीनो, आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया, आमी जेजूचेर सोत मानुया, ताच्या उतरा प्रमाणे चलोंक आमी शिकोया आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान जो पवित्र आत्मो आमकां शिकयता देवाचें उतर, तो मोग ओतयता आमचे भितर, त्या मोगा वरवीं आमी देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो मोग करूंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.